मायकल उक्ती करपाक सोदता रेस्टॉरंटा 1 जूनाच्यान मुख्यमंत्र्याकडे खंय जाला तांचे उलोवप। नोकऱ्यो घेवन येता केंद्राची एक नवी स्कीम, मायकलान तरणाट्यांक दिला सुलूस। गोंयांत येतल्या भायल्या लोकांक कोविड-19ची नेगेटिव्ह रिपोर्टाची सर्टिफिकेट सक्तीची, नाजाल्यार दिवची पडटली पेप क्वारंटायन टेस्ट। कोविडाक लागून जायत्या कामगारांनी सोडले गोंय आनी गोंयच्या तरणाट्यांक मेळ्ळी तांची कामां करून दाखोवपाची संद। कांय जाण लागले नुस्तें विकपाक, जाल्यार कांय जाणांनी सुरू केलें मेस्तापण। नुस्तेंमारीचो काळ 61 वयल्यान 47 हाडूं नाकात। गोंयच्या रापणकाराचो एकवटान सरकाराच्या निर्णयाक केलो विरोध। येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। गोंया भायल्या राज्यांतल्यान येताल्याक कोविड-19 नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट दाखोवप सक्तीचें केलां वा ताणें गोंयांत स्वताची कोविड-19ची पेट चांचणी करून घेवची पडटली। जांचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह आसात तांकां होम क्वॉरंटायन आसचें ना, मुख्यमंत्र्यान बुधवारा सांगलें। गोंय अजुनूय ग्रीन झोनांतूच आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सांगता। शेजार राज्यांतल्यान गोंयांत येवप्या खातीर प्रक्रिया थारावपाचे नदरेन बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली। 3 गजाली निश्चित जाल्यो, त्यो अश्यो: एक म्हटल्यार गोंयांत येवचे आदीं 48 वरां भितर कोविड-19 नेगेटिव्ह रिपोर्ट आशिल्ल्याचें अधिकृत प्रमाणपत्र दिवप। दुसरें, 2000 रुपया फारीक करून ताणें पेड टेस्ट करून घेवची। आनी तिसरी गजाल, 14 दिसांचे क्वॉरंटायन जावप आनी कोविड-19 नेगेटिव्ह वा पेड टेस्ट करून घेवप। एक जो कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट कंपल्सरी आनी कंपल्सरी कोविड टेस्टिंग हे दोनूच दवरता। 14 डेज होम क्वॉरंटायन जो आसा तो आमी काडून उडयता आनी जेणे करून की गोंयच्या लोकांनी भिवून वचपाची गरज ना। गोंय अजुनूय बी ग्रीन झोनान आसा। आमी मेंटेन करता की जे पेशंट्स आयले हांगासर हे सगळे आमी बॉर्डरीचेर, जशें की आमी एअरपोर्टाचेर, रेल्वे स्टेशनाचेर किंवा गोंयच्या बाउंड्रीत भितर येता आसतना तांकां आडयले, तांकां टेस्ट केले, तांकां क्वॉरंटायन करून दवरले आनी ताच्या उपरांत तांकां डायरेक्टली कोवीड हॉस्पिटलान एडमीट केले। नॉर्मल पॅसेंजर्स जे येता तांकां आमी थ्रोट स्वॅब घेतले, म्हणजे तेजी टेस्टिंग करतले, तांकां धाडून दितले, तांचो रिजल्ट येयल्या उपरांत तांकां इन्फॉर्म करतले आनी ते दिता आसतना आमी तेंच्या कडेन एक प्रोटोकॉलूय दिता की तुजी टेस्ट केली म्हटल्या उपरांत तुवें तुजो रिपोर्ट येयसर तुवें सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळप, मास्क वापरप, तुज्या घरच्या बरोबर मिक्स जावप ना। म्हणजे इन शॉर्ट तुवें स्वताक तूं सेल्फ क्वॉरंटायन करून घेवप जाल्यार एक दीस एखाद्या मनशान आपल्याक स्वताक सेल्फ क्वॉरंटायन करून घेवपाक कांय हरकत ना। असो इजी प्रोसेस जो आसा आमी करता आनी ताका रिपोर्ट जो आसा तो ताका टेलिफोनिकली इन्फॉर्म केलो वयता। पॉझिटिव्ह येयले जाल्यार ताका आमी एडमीट करतले, बाकीचे मागीर लागले जाल्यार ताच्या फॅमिलीक क्वॉरंटायन करतले। इटली सावन जायत्या जाणांक हाडिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। हेर देशांनी आडकून पडिल्ल्या लोकांक गोंयांत हाडपा खातीर आपूण MEAच्या संपर्कांत आशिल्ल्याचें दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। लंडन खुबशे जाण आनी आनिकूय बी वेगवेगळे कडेन गोवन आसात आनी डायरेक्ट फ्लायट्स गोवन न येयल्ल्या कारणान तांकां अजून प्रॉब्लेम फेस जाता। हांवें काल परत मिनिस्टर ऑफ द एविएशन आनी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हांकां सेपरेटली लेटर बरोवन डायरेक्ट फ्लायट्स जी आसा फ्रॉम द युरोप आसतले, लंडन आसतले, डायरेक्ट फ्लायट्स गोंयांत येवची किंवा डायरेक्ट फ्लायट्स जी आसा ही तेजी गोंयांत, जेणे करून भायर आशिल्ले सगळे जाण हांगासर येवपाक तांकां मेळचें हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता, SOP परिस्थिती प्रमाण बदलत रावतले। The whole idea is to have SOPs for a sustained period, also to see how to keep Goa safe. आमी पळयता भायल्यान कितलेय लोक येता, पण भायल्या लोकांक प्रत्येक मनशाक चॅक कशें करचें। क्वॉरंटायन इज नॉट द ओनली आन्सर. क्वॉरंटायन करपाक लॉजिस्टिकली इट्स अ नायटमेअर. So same way we have to see what is the best practice that is being followed in other states and follow that. गोवा 365 खातीर सचिवालयातल्यान इर्शाद शेख। गोंयची रेस्टॉरंटां चड करून 1 जूना सावन सुरू जातली, बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबोन सांगला। रेस्टॉरंटां सुरू जावप कित्या खातीर गरजेचें तें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक आपणें पटोवन दिल्ल्याचें तो सांगता। आतां फकत वाट पळोवपाची अधिकृत घोशणेची। गोंयच्या युवक युवतींक काम कशें दिवं येता तेचेरूय तेणी मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केली। पळयात। Restaurants can start is what I strongly feel. A lot of Goans are there in Goa. A lot of Indians who were in Goa, who have got houses already in Goa, and they were there from the time of lockdown, who don't want to go out. They are today ordering on that Zomato asu ani kite asu ते फोनाचेर मागयता जेवण. इवन आमचे गोंयकार फोनाचेर जेवण मागयता. सो ते रेस्टॉरंट ओपन जाले ते सम एक्टिविटी वील स्टार्ट विथ प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग. जो तर 25 टेबल आहा जाल्यार ती 12 टेबलां चालू उरची.
अशें म्हणून SOP करून जे स्टार्टींग एक सारको सॅनिटायझर धरून तुजे रेस्टॉरंट एवरीडे क्लीन करून सारके maintaining proper hygiene and cleanliness, we need to start. 100% restaurants have to start from 1st June, and CM is convinced with what I have told him. Because I am also a part of the restaurant industry. I am the owner of 5 restaurants, but I am not worried about me. I am worried about the entire people of Goa who are directly and indirectly depending. Directly are the owners, indirectly are the staff who are working in the restaurant. So they are all waiting for this service to start. लॉकडावनाक लागून ज्या तरणाट्यांचेर परिणाम जाला तांकां काम मेळोवन दिवप तशेंच केंद्र सरकारा कडल्यान मेळटल्या नोकऱ्यांची स्किमीचेर तो उलयलो. तो म्हणटा भुरग्यांक रोजगार थेट केंद्रा कडल्यान आनी राज्य सरकारा कडल्यान मेळटलो. महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम, मनरेगा जी स्कीम आहा आमची, विच इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सद्याक जे गोंयान आनी आख्खे इंडियेक जे प्रॉब्लम जाल्ले आहा, जे खुबशे भुरगे आयज हॉटेल इंडस्ट्रीचे, आमचे इंडस्ट्रीचे बाकीचे दुसरे एलायड इंडस्ट्रीज आहा ते अनएम्प्लॉयड जाल्ले आहा, खुबशे जाणांचे जॉब गेल्ले आहा. सो वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट ऑल द ग्राम पंचायत्स इन गोवा टू आयडेंटिफाय सच boys and girls who are unemployed and who are ready to work for 280 rupees per day, which will be given by center, and Goa government also will contribute some money and make it 400 rupees. And प्रत्येक पंचायतीक आमी सांगतले उमके चेडे आनी चेडू आमकां अनएम्प्लॉयड यूथ दिया आनी आमी तांकां कामाक लायतले, जॉब कार्ड करूचे पडटले तांकां. गोवा 365 खातीर सचिवालयांतल्यान इर्शाद शेख. स्वतंत्र भारताचो पयलो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूची 56वी पुण्यतिथी काँग्रेसीन बुधवारा राज्यभर मनयली. पणजे हेर काँग्रेस फुडाऱ्याबरोबर मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन जवाहरलाल नेहरूंक आर्गां ओंपली. नेहरूच्या फोटवाक फुडाऱ्यांनी आनी कार्यकर्त्यांनी फुलां अर्पिली. तयार करपा खातीर आमच्या पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एकठांय जावन हातांत हात घालून जर काम केलें जाल्यार म्हाका खात्री आसा की पंडित जवाहरलाल नेहरूचें जें स्वप्न आशिल्लें की हो देश ह्या जगात एक सुपर पॉवर जावचो तें आमी करपाक शकतले अशी हांव आस्त बाळगितां. 47 सालांत भारत स्वतंत्र जालो आनी त्याच्या नंतर 14 वर्षांनी आमचो गोवा मुक्त जालो. हेचें एकमेव कारण इतलें की जास्तीत जास्त शांततेत गोवा मुक्त जावचो अशें एकमेव ध्येय तेन्नाचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंचे आसले. पण जेन्ना हुकुमशाही प्रवृत्ती बळकट जाल्यो तेन्ना तेणी शेवटी मग युद्धा शिवाय पर्याय ना. 18 डिसेंबर 1961 आधुनीक भारताची बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरूनच घातली अशें गोंय काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान मडगांवचे कार्यावळीत सांगलें. आयचे कांय राजकारणी मुद्दम जावन पंडित नेहरूची प्रतिमा मेळी करपाचो यत्न करतात अशें तांणी म्हटलें. नेहरून एक देशाक त्या टायमार जी परिस्थिती आशिल्ली त्या परिस्थितींतल्यान, त्या गरिबींतल्यान, त्या अंधश्रद्धांतल्यान ताणें एक उजवाडा कडेन व्हरपाचे प्रयत्न केले. ह्या देशाक कांयच उत्पन्न जायनाशिल्लें, पॉवर्टी असंख्य आशिल्ली, लोक उपाशी मरताले. त्या परिस्थितींतल्यान ताणें एक देशाची निर्माण केली. तांचें जें फावंडेशन ताणें केल्लें तें कितलें स्ट्रॉंग फावंडेशन आशिल्लें हाचेर आमी विचार करपाक शकता. We are having the heritage of Pandit Jawaharlal Nehru, who was a statesman of international stature. We need such leadership today. We don't need a leadership to destroy whatever is there in this country. Already enough we have lost. As I have said, after demonetization we have lost nearly 8 million jobs. Today we are losing around 120 million jobs. फोंडें पंडित नेहरूंक आर्गां ओंपली. हे कार्यावळीत आमदार रवी नायकान नेहरूचे जिणेचेर उजवाड घातलो. ब्रिटिशा पासून भारत स्वतंत्र करपा खातीर नेहरूंचे योगदान ताणें हजर आशिल्ल्यांक अधोरेखीत करून सांगलें. त्या वेळार तेणी ब्रिटिशाक लढो दिलो आनी त्या वेळार आमचे जे फुडारी सगळे पंडित जवाहरलाल नेहरू बराबर जावं बाकीचे महात्मा गांधीचे हे मार्गदर्शन खाली
जे त्यांनी आजिटेशन केले ह्या देशाक, कारण ह्या देशात आमची परिस्थिती बरोबर नाशिल्ली, आमची देशात आमी हितून गुलामगिरी आशिल्ले, अशाचे तेव्हा त्यांची एक इच्छा आशिल्ली की तिचेर आमी मुक्त जावचे आणि ताका लागून आमची मुक्त जावचे, आमचो देश स्वतंत्र जावचो आणि आमचो देश आमकां मेळचो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक, पणजेच्यान अनिकेत नार्वेकार आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 61 दिसाचो नुस्तेमारी बंदी काळ उणो करून 47 दीस केला. केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्रालयाच्या ह्या निर्णयाक गोंयच्या रांपोणकारांचो एकवट आणि NFFचो उपाध्यक्ष ओलांसियो सिमोसान हरकत घेतल्या. नुस्तेमारी बंदीचो काळ आसलो तसोच दवरचो अशें तांणी मागलां. लॉकडावनाक लागून नुस्तेकारांक दर्यांत वचून नुस्तेमारी करपाक मेळूंक ना. तेंचें हें लुकसाण भरून काडपा खातीर हो बंदीचो काळ उणो केला अशें नुस्तेमारी मंत्रालयान म्हटलां. पूण ओलांसियोन वेगळ्याच मुद्द्याक हात घातला. ह्या काळात नुस्तें गाबळां सोडटात, देखून नुस्तेमारी बंदीचो काळ उणो करचो न्ही अशें ताचें म्हणणें. काल सेंट्रल फिशरीज मिनिस्ट्रीन ऑर्डर काढला की मनसून फिशिंग बॅन जे 61 डेजाचो आशिल्लो तो रिड्यूस केलो आनी 47 डेजाक केलो. आतां हो बॅन पयलीं आशिल्लो जून 1 to 31 जुलय, आतां जून 15 to 31 जुलय ह्या सेंट्रल मिनिस्ट्रीन केला. आतां हो एसिस्टंट कमिशनर हो डॉक्टर पांडे म्हूण आसा, हेणेन हो ऑर्डर काढला 67 डेजाचो मनसून बॅन. आतां ह्या मनशान खंयच्या फिशरीज डिपार्टमेंटाक विचारला हे बॅन रिड्यूस करपाक. आतां तो म्हणटा त्या ऑर्डराचेर की सेंट्रल मिनिस्ट्रीन 17 दिसाचे फिशिंग बॅन केले EEZान आनी टेरिटोरियल वॉटरान, कित्याक कोविड-19 लागून. आतां ह्या कमिशनराक खबर ना की आमचे गोंयांत फ्रॉम 24 मार्च फूल स्विंग फिशिंग चलताले बाय बोट ओनर्स जे पर्सिन ओनर आसा आनी LED लायट फिशिंग जे मनीस करता. आतां हे म्हणटा की हे लॉस कंपेन्सेट करपाक हे 17 दिसाचे बॅन पळय जाल्लो फ्रॉम मार्च 24 to 10 एप्रील, हो बॅन कंपेन्सेट करपाक आमी हो मनसून बॅन रिड्यूस करता. एक सायड हे गोंयचे बोटकार आनी फूल स्विंग फिशिंग करून नुस्तें काबार केलेलें आसा आनी सेकंड सायड तूं म्हणटा तुका ही आमी बॅन रिड्यूस करूंक आमी कंपेन्सेट करता बारीक फिशरमॅनाक. आतां फकत हे डीप सी फिशिंग पर्सिनर आनी LED लायट फिशिंग जे आसा हे लोक भायर वयतले. जे लोकांनी बॅन एडर करूंक ना हेच लोकांक भायर वचपा खातीर हे ऑर्डर तुमी काडला. हांवें फिशरीज डायरेक्टराक शर्मिला मंत्रीराक कॉल केलो आनी विचारलो की तुमी कितें ऑब्जेक्शन घातलेले नाल्यार सजेशन घातले की मनसून बॅन रिड्यूस करपाचे या कितें. पूण डायरेक्टरान सांगलें की आमी कांय सजेशन दिवना, तुमी एक्सपर्ट जे आसा तेंचे ओपिनियन घेवन तुमी डिसिजन घ्या. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गोंयांतल्या इंडस्ट्रियल स्टेटींतल्या महाराष्ट्रीयन कामगारांक नोटीस आयल्या. 1 जुनाच्यान ते सर्विसेंत रुजू जाले ना जाल्यार तांकां कामा वयल्यान काडून उडयतले. ह्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारान ह्या कामगारांचे प्रतिनिधित्व करतना ह्या कामगारांक गोंयांत कामा खातीर घेवची अशी विनवणी केली. आमदार राजन तेली आनी नितेश राणेन बुधवारा पत्रादेवी गोंयच्या प्रतिनिधीची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्या खातीर ताणें एक निवेदनूय भेटयलें. गोंयचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याचो सचिव अशोक कुमार, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी R मेनका, पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी चंद्रकांत शेटकार आनी भाजपाचो सचिव सतीश धोणक बुधवारा पत्रादेवी वचून मेळ्ळे. चर्चे उपरांत महाराष्ट्रांतल्या कामगारांक येवपा वचपाक दिवचें अशें थारलें. महाराष्ट्रांतल्या सिंधुदुर्गांतल्यान सुमार 7,000 कामगार लॉकडावनाक लागून आडकून पडल्यात. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साहेब आणि आमचे गोव्याचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रांताध्यक्ष आदरणीय तानावडे साहेब, सतीश धोंड साहेब या सगळ्यांना मनापासून मी धन्यवाद देतो की शेवटी सिंधुदुर्ग जिल्हा हा जास्तीत जास्त अवलंबून आमच्या गोव्यावर आहे. बरीच मुलं गोव्याला इकडे कामाला आहेत. आज लॉकडाऊनमध्ये सगळी मंडळी किमान 7,000पेक्षाही जास्त ही सिंधुदुर्गात अडकलेली आहे आणि म्हणून आम्ही CMना विनंती केलेली होती की ह्या लोकांना आपल्याकडे येण्यासाठी त्यांची सोय आहे. ज्या इंडस्ट्रीमध्ये त्या लोकांनी सोय केली त्यांना इकडे आपण त्या ठिकाणी सामावून घ्यावं
आणि जे रोज अपडाऊन करतात त्यांच्या बाबतीत आपण योग्य निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची विनंती आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांना केलेली होती, तानावडे साहेबांना केली होती. आणि आज त्यांनी प्रत्यक्षात जिल्हाधिकारी म्हणजे प्रशासन आणि आम्ही एक बैठक ठेवली आहे, म्हणून मनापासून त्यांना मी धन्यवाद. गोवा 365 खातीर पत्रदेवीच्यान संदीप कामोलकार. परदेशांनी अडकून पडिल्ल्या खलाशांचो प्रश्न आता तापपाक लागला. तांच्यो गोंयांतल्यो फॅमिली अस्वस्थ जाल्यात. सरकाराचो निशेध करपा खातीर मडगांवां जबिल्ल्या कांय आंदोलकांनी पुलीस आयल्या उपरांत थंयच्यान कुज्ज्यो काडल्यो. जाल्यार खलाशांच्या कांय फॅमिलींनी बुधवारा दिसा क्वॉरंटायनच्या मुद्द्या वयल्यान केप्या उपोशणाक सुरवात केल्या. क्वॉरंटायन मोफत जावचे ही तांची मागणी. भायल्या देशांनी अडकून पडिल्ल्या गोंयकारांचो गोंय सरकाराक कितेंच पडून गेल्लें ना. कांय जाणांनी आत्महत्याय केल्या. सरकारान हाची गंभीर दखल घेवची, खलाशांच्या फॅमिलींनी मागला. भायल्या बोटींचेर कामाक गेल्ल्या गोंयच्या खलाशांक गोंयांत हाडपाक सरकाराक अजून यश मेळोंक ना. देखून बेजारिल्ल्या केपेंच्या खलाशांचे फॅमिलींनी बुधवारा केप्यां उपोशणाक सुरवात केली. हातात पोस्टर धरून तांणी आपले मागणे कडेन लक्ष ओडपाचो यत्न केलो. तेंचे म्हणणें, आमच्या कंपन्यांक पयशे भरपाक लावं नाकात, क्वॉरंटायनाची चाचणी मुफत करात, नाजाल्यार आमच्या खलाशांच्या हातांतलें काम वचूं येता. पळयात तेंचे उतफर्के. आमगे गोवा गव्हर्मेंट आहा तो कंपनीचे सामकें बर्डन घाता, पे कराय म्हणटा, आनी ताका लागून ते डिले जायता. कंपनी को विलिंग ना कित्याक ते पे करपाक. गव्हर्मेंटान असो कांय नोटिफिकेशन दिला विलिंगली मुळे पे क्वॉरंटायन. आतां हॉटलायन जाल्यार देखून तेमकां हॉटलायन जाल्यार उडे 3,000 तेमकां हॉटेल फी सांगता येता आतां. सो कंपनीच्यान हें बर्डन घेवपा जायना. आमगे मेन कॉज कितें, आमगे सीफेर आसा तुमी घेनाय घरा बरे भाशेनी आनी कंपनी वयलो बर्डन काडाय. कंपनी पे करूंक लायना काय, कित्याक हितून आमगेले जॉब रिस्क आहाय. आमगेली स्टेट मुळे एदीशी एक स्टेट गोवा स्टेट, आनी हाल्या तरी मुळे ही स्टेटी आमकां मनीस नाका मुळे ऑल सिमेन गोनो लूज देयर जॉब. मेन मुट्टो आमगे सिमेना जॉब, आनी गव्हर्मेंटाक हितूली कॅपेसिटी ना हे सिमेना जॉब दिवपाक. आज आमी हांगा स्ट्रायकार वयतले, आमकां रिस्पॉन्ड आमकां जायो, कित्याक आमकां आनी टायम ना वेस्ट करपाक आमकां जायना. आमगे भुरगे ऑन बोर्ड ऑलमोस्ट सुसायड कर ऑलरेडी तुमकां न्यूज पावला आसतलो. पीपल आर ऑलरेडी सुसायडींग. हे जे भाव आमगे भायरसान येताय बोटीसान, दे आर ऑन द शीप फॉर मोर देन 2 months. तेंगेले बोटीर जे रावताय तेंगेले दे आर स्टेईंग इन 1 cabins. दे हॅव बीन चॅक ट्वायस अ डे. तेंगे हेल्थाची कंपनी सामकी केअर घेता बरे भाशेन. जाल्यार हे भुरगे इतले क्वॉरंटायन जायन येयलो आसतना तेंकां हिंगेन तेंगे कंपनीचे बर्डन घान, तेंगे कंपनी कडच्यान पयशे घेवन गव्हर्मेंट तेंकां कित्याक डबल स्टँडर्ड कित्याक दाखयता. ते गोंयकार न्हू आमगेले. जे भाव आतां हिंगसून डॉमेस्टीक येताय तेंकां तुमी ऑप्शन दिताय, आनी गोंयचे भाव जे आपणागे पयले घरा येवपाक सोदताय हिंगा तेंकां ऑप्शन ना. तेंकां वचपाचें डायरेक्ट पयशे पे करपाचे. मुगे चेड आहाय जावं आहाय बोटीचे कितले दीस जाले आतां. ते बाड्या सामके गोंय येवपाक कोत्ताय. ते म्हणटा बाबा कितें जालें विचारला. ते म्हणटा बाबा आमी बोट सकाळ वयता येता, कित्याक गोंयचो गव्हर्मेंट आमकां हाडपा रेडी ना नुका म्हणटा. मडगांवांय कांय खलाशांच्या फॅमिलींनी आनी बरे मागप्यांनी आंदोलनाची तयारी चलयल्ली, पूण पुलिसांक पळोवन तेंच्यांनी फुज्ज्यो काडल्यो. मडगांवचो पुलीस निरीक्षक सचिन नार्वेकार ते विशीं म्हायती दिता, पळयात. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की ते सी फेरर आहा पळय ते हांगा जमपाचें आहा म्हणून, मिटींग घेवपाची आहा म्हणून. आमी जेन्ना हांगा येयले थंयसर ते कोण ना, गेले सगळे, कोणच ना. आनी कितें कळ्ळां तें कित्याक खातीर? आमकां तेजें इन्फॉर्मेशन कांय ना. तेंच्यांनी कांय हांगासर आमी जेन्ना येयले तेन्ना हांगासर कोण ना, गेले ते, कोण रावंक ना. गोवा 365 खातीर केपेच्यान प्रहर सावड्डेकार आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बरेच कामगार आनी स्थलांतरीत गोंय सोडून आपापल्या राज्यांनी गेल्ल्यान आतां तेंची कामां कोण करतलो? निमणो हो प्रश्न सतावपाक लागलो. पूण ही बातमी वेगळीच सुलूच दिता. मये दिवचलच्या कांय युवकांक शेतां भाटांनी देंवपाचो पारंपारीक वेवसाय करपाचो होच खरो वेळ अशें दिसता. खास करून नुस्तेमारी. कांय जाण नुस्तें विकपाक कडेन जाल्यार कांय जाण मेस्तापण कडेन वळपाक लागल्या. हे पळय आतां जे मायग्रंट सगळे वचोन आमचे बिजनसाचेर मातशे प्रॉब्लम जालेले आसा. पूण हांव कितें म्हणटा, हांव म्हणटा हो एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक. जे कोण आतां बेकार आसा, काम ना, तेणेनी आपणाची पोत्तून ट्रेड दवरपाची. सो पॉश भोंवपाचें ना, येवन पोत्तून आपणाच्या फॅमिलीक हेल्प करपाचो. जे भाशेन व्हडी वयता, रांपोण व्हरपाक वयता तेन्ना येवपाचें, ओडपाचें. तेच भाशेन आमचे न्हंयचे नुस्तें मारता पळय तेन्ना तशेंच करपाचें.
आतां खूब जाण लागले तशें करपाक लागले आनी म्हजी विनंती आसा सगल्यांक तेणें येवन तशेंच करपाचें, कित्याक हेचे फुडें मायग्रंट्स येत म्हणून आमकां कांय उमेद ना आनी येता जाल्यार ते चड डिमांड आसतलो आनी आमचें पळय आतां हें आसा न्हू ट्रेडिशन तें आमी चालू दवरपा खातीर अशेंच करपाक जाय. गोंयच्या लोकांची काम करपाची टेंडन्सी सामकीच कमी जाल्या आनी आमी आतां लेबर करून भायल्या लोकांच्या तोंडाक पळयता. त्या बदला आमच्या जर भुरग्यांनी तितून जर ह्या बिजनसान थोडे जर कितें जर करीत आपलें योगदान दीत जाल्यार म्हाका दिसता बरें जातलें आनी म्हाज्या मते सरकारान आमकां कितें तरी हें करूंक जाय हितून फुडें सरपाक. आमचो गोंयकार आसा न्हू तो पयलींच आमचेर एक स्टॅप आसा न्हू सुशेगाद म्हणून आनी आतां गोंयकार कशें जाल्या आपूण एक पात्रांव आनी भायले लेबर आहा तांकां कामाक लायतलो आनी आपूण बसून रावतलो अशी आमची टेंडन्सी जाल्या लोकांची गोंयच्या भुरग्यांची. आनी गोंयकार कितें एक व्हायट कॉलर जॉब किंवा एक बरो जॉब सेक्युर्ड असो जाय ताका म्हणजे सेल्फ बिजनस करपाक असो फुडें सरना गोंयकार आनी गव्हर्मेंटानूय ताका फुडें काडपाक कितें तरी मेजर्स करूंक जाय अशें आमकां दिसता. आमकां सरकारी मजत दियात अशें म्हणत बुधवारा खाजगी टुरिस्ट टॅक्सीवाले आनी खाजगी बसवाल्यांनी मेळून सचिवालयात वचून मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. बुधवार दिसा पर्वरीच्यान सचिवालयात मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन खाजगी टॅक्सीवाल्यांनी निवेदन भेटयलें. लॉकडावनाक लागून वेवसाय चलनाशिल्ल्यान टॅक्सींचो इन्शुरन्स आनी बाकीचे टॅक्से रद्द करचे अशें तेंच्यांनी मागलें. आनी आयज आमकां सीएमान एश्युरन्स दिला की जे आमी मागलेले पळय की आमचो रोड टॅक्स आहा तें एग्जाम्शन दिवचें म्हणून जाणाय, तशेंच पॅसेंजर टॅक्स एग्जाम्शन दिवचें म्हणून. आनी आतां अशें जाल्लें की आमकां आतां लेट फी पेनल्टी मारता. इन्स्पेक्शन, लायसन रिन्यूवल, परमीट रिन्यूवल हेका लेट फी आहा पळय तें पेनल्टी मारता. ताका लागून आमी सीएमाक सांगूंक येयल्लें रिक्वेस्ट केला की ही पेनल्टी घेवची न्हू. Goa Miles is operational. It is a public mode of transport. We are tourist taxi operators. Our business is exclusively for tourists who come into Goa who have been staying in the 5 stars. We have nothing to do with Goa Miles. Goa Miles has its own. Let them operate on their own conditions. जाल्यार बसवाल्यांनी आपले गारणे मांडले. ते म्हणटात काय मोजक्याच बसींक परमिटां आसात, ताका लागून बाकीच्यो बसी चलोवपाक शकनात. बुधवारा तेंच्यांनी आर्थीक मजत दिवची अशी सरकारा कडेन मागणी करपी निवेदन भेटयलें. ते आमी गव्हर्मेंटाक प्रपोजल दिला की गव्हर्मेंटाचे जे कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आहा पळय गव्हर्मेंट अंडरटेकींग ते आतां पळयता आमी 1980 जे इस्टाब्लीश जाला ते आतां पर्यंत लॉसान वयता. ताका लागून आमकां दिसता की आमी जे आमच्या भितर एक्सपिरियन्स ऑपरेटर आहा, काही नॉलेजेबल मनीस आहा, ते सगळे आपले एक कर्तृत्वपणाक लागून कॉर्पोरेशन जे पळय लॉसान वयता तेचेर अभ्यास करून एक 6 म्हयन्या भितर आमी ते प्रॉफिटान हाडूंक शकता. तेन्ना आमच्या हातीन ते दिवचे अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन काल प्रपोजल दिल्लें आसा. तर गव्हर्मेंट तेचेर कितें विचार करता कित्याक ते पळोवचें पडटलें. कदंबा बसी तुमच्या ताब्यान दिवच्यो. हय. गोवा 365 खातीर सचिवालयांतल्यान इर्शाद शेख. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.